साळ न्हंयचें अस्तित्व सध्या धोक्यात आसा। साळ न्हंयतल्या प्रदुशणाक लागून न्हंये सयत पर्यावरण, शेतां तशेंच उदकांतल्या जिवांक धोको उप्रासला। न्हंयत उद्देगीक वसणुकेंतले घाणयारे उदक, सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच प्लास्टीक कोयर उडयतात। देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें, प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। हांव फाल्यां येता म्हणून फोन केलो, आज तुजे नळ बंद कर, आज तुजे सुवेज सोड नाका, आमी मागीर सॅम्पल वतना आनी मागीर तुमी येता म्हणले असले फोन कॉल येता खात्यान। पोल्युशन कंट्रोल इज नॉट कंट्रोलिंग पोल्युशन. Are that is another headache. Sakali mata. This is in reversal. This is typically. Mare. Hoy. Kitu पैसे मोडो? Over 20 crores. This building is all. Over पकडले गावली. मात खाली जाईल साइडी. थोडी माती वयली इंकली. उडियार वेर्णा सावन साळ न्हंयचो उगम जाता। उपरांत ही न्हंय नुवें सुरावलेच्यान बेतलान व्हांवता। सध्या ह्या साळ न्हंयचें चित्र सामकेंच बदललां। न्हंय संकश्टांत सांपडल्या। प्रक्रिया करून आशिल्ले उद्देगीक वसणुकेंतले घाणयारे उदक, सिवरेजीचे घाणयारे उदक तशेंच न्हंयत उडयल्लो प्लास्टीक कोयर ह्या प्रदुशणाक लागून न्हंयक गंभीर धोको उप्रासला। न्हंयचें अस्तित्व धोक्यांत आयलां। न्हंयचें उदक पुराय प्रदुशीत जाल्ल्यान ह्या वाठारांतलें पर्यावरण, शेतां आनी उदकांतल्या जिवांक धोको निर्माण जाला। हे विशीं कागाळ करून लेगीत परिस्थिती वायट जायत आसा अशें थळावे सांगतात। 2 खेपे साळ न्हंयचो गाळ काडिल्लो, मात तें काम योग्य तरेन करूना। तशेंच वेळार बंधारे बांदप आनी तांची देखरेख करपाक उदका स्रोत खातें अपेशी थारला असो दावो थळाव्यांनी केला। हातूंत प्रशासनान बेगोबेग लक्ष घालचें, प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करची, वेळार गाळ काडचो तशेंच आनीक पर्यावरणाक लुकसाण जावचें न्ही म्हूण पावलां उबारची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हांगा पोल्युशन 3 मेन फॅक्टर्स म्हणल्यार जाता. Industrial pollution that percolates and comes all the way from Verna, and local areas also they are releasing their sewage and industrial waste. This has been documented various times as and whenever it has happened. For the last 20 years I am observing this kind of pollution and there is ताजेर काय उपाय करूना सरकारान। फक्त मरमपट्टी केल्ल्या भाशेन दाखयता म्हणल्यार ती मरमपट्टी सुद्दां करूंक ना दुर्दैवान। सुवेज आसा, आता भोगती तळ्यांतल्यान सगळे सुवेज येता, कित्याक ती सुवेज पायपलायन फेलियर जाल्ली आसा आनी ते सगळं सुवेज आता उदकान येवन आमचे नैसर्गिक नुस्त्याची बियड सुद्दां काबार जाल्ली आसा। हांगा 5 बंडारा आसा न्हंयचेर। ते 5 बंडारा सगळे शेतकऱ्याक उदकाचो साठो जावन आसा। 2 पिको मेळटा, वांयगण आनी सरड। इवन सर्गेस्त परिकर बाबान सांगिल्लें, तो स्कुटरीचेर फाटल्यान कायतीचे स्कुटीचेर बसून ताणें म्हणलें ही रिवर साल हो नल्ला दिसता मरे। म्हणल्यार इतलें प्रदूषण जाल्लें आसा। आज 6 म्हयन्यां भितर करता म्हणल्यार आज 3.5 वर्सां जाली, सुवेज अजून आसा। खंयच्याय वेळार न सांगता येवचें आनी वॉटर क्वॉलिटी पळोवची। हांव फाल्यां येता म्हणून फोन केलो, आज तुजे नळ बंद कर, आज तुजे सुवेज सोड नाका, आमी मागीर सॅम्पल वतना आनी मागीर तुमी येता म्हणल्यार असले फोन कॉल येता खात्यान। पोल्युशन कंट्रोल इज नॉट कंट्रोलिंग पोल्युशन. कॅमेरा बसय आणि ते बंद कर करूंक ना। त्या बॉटल साप बरयताय सांगून हें जर बंद केलें जायत हें उदक बरें वतलें। आनी तें उदक कितें जाता, पोल्युटेड उदक पिताय, पोल्युटेड उदक नुस्तें खाता, पोल्युटेड उदक शेतां लायताय। एक पाटी भोगती तळे इतली सुयेज बोली गव्हर्मेंटान लायन दोंड्या सगळी सुयेज केली, भक्ती तळ्यांक गेली। अरे दॅट इज अनदर हेडेक. सकली माता. दिस इज इन रिव्हर्सल, दिस इज typically. मरे. Hoy. कितू पैसे मोडो? Over 20 crores. This building is all. Over पकडले गावली. मात खाली जाईल साइडी. थोडी माती वयली इंकली. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कोत कितें? ते बॉटर बॉडी डिसिल्ड कोताय, मात काटाय हाटींग आताय, ती हालें वयता माती। हें रिव्हर्सल 3 पाट डिस्टील केला, 2 पाटी 2014 गेलोलें। ती मात सगळी आयकोपती गेली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।